आयचे मिसाचे सोपलेल्या एस्तेफानो गाब्रिएल हाका जेजूच्या जिवनभराचो भागीदार करून ताच्या पसून बेगीन सांगला. आयज लग्नाक समोर उरतात सावियो आनी मारिया रॉड्रिगीस. तशेंच वाडदीस समोर उरता सावियो रॉड्रिगीस. संपलेल्या फाउस्टिनो टेलिसा पासत मागुया तिका 2 वर्सां भरतात तिच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिचे पासत मागुया. तशेंच वाडदीस समोर उरता सेल्सो फेर्नांडीस, पियेदाद कामा, जोनल गोन्साल्वीस आनी लग्ना ओरोस अनिशा आनी फाबियोला लिमा. तांचेरूय आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आयज भाग्यवंत अंकवार मारीचे समोरपणाची परब आमी समोर उरतना साबीन मायन जिवीत आपले देवाचेंच देणे म्हूण ओळखले. उपकारी मनान ती आपलें जिवीत घेता आनी देवाक आपल्या जिविताचें समर्पण करता. देवाची खुशी पाडूंक आनी ताची येवजणी परमेंट जिवीत सारूंक ती बरी वावरता. मारी आमकांय सुरती देवाच्या उतराक देवाची कुशीक येवजणीक उक्ते जावंक. तर मारीचे मोजतीन आमी देवाक मानता ते भाशेन आमची आपोवणी आनी क्रिस्ती जिवीत जिवंक मागुया. कालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सोरपोविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. तसो भगवंत सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सविस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोतविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुवें कृपेन भोवलोले भाग्यवंत अंकवार मारीचो आमी आयज संतोशान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घेवन आमी दिसपोटी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशीं आमची काळजां तुजे कृपेचे भोवतेक दिसान दीस सोदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नांक. आमेन. झकारियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे दुये, गायोन कोर आनी कुशाल जा, हो पळे हांव येता.
तुजे मोदें तिकान करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पोराक एकवटतलीं. ती ताची पोरसां जातली, पूण तो तुमचे मोदें तिकान करूंक रावतलो. आनी दोलबाराच्या सर्वेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपले दायज कशें सर्वेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपले काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्पोरा मुखार ओगी रावो, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतर हे. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चांचणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर बोलिश्टान म्हाका केली अजापां. पवित्र ओचीत सद्दां ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनान घोर दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोर्दा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तोमाये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या धूव पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गार. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सोदो, तूं भोव मानिस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे थावन उदून आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. सिम्याव आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती पोरमणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराकांता दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सडबूण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाड येतो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप.
आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसली. तेन्ना सिम्यावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हळें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण तांचेर आड बसूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वागाणी तुका क्रिस्ता. देवाचें प्लॅन येवजण मांडावळ जण एकल्याच्या जिवितांत आसा आनी जल्मा समयार ही ताची येवजण उक्ती जाता. बोडो गाब्रियल आंकवार मारीक नोमान करता. नोमान मारी कुरपेन बोलयलें म्हणटा, सोमे देव तुजे सवे आसा. देव आपल्या कुसव्यांत आसा म्हूण मारीक धावें जालें आनी ती देवाच्या पुताक जल्म हाडूंक तयार जाता. देवाची येवजण उक्तेपणी मानून घेता आनी देवाच्या पुताक जल्म हाडून आमकां सडमुडार थारूंक फावो जाता. जेजू वरवीं आमकां थारूंक सुटका पातकांचे मरणांतले मेकळी तो आमकां करता. आमचे सगळे जेजू उतरा वरवीं आयला. ह्या संस्कारांतल्यानूय आपल्याच मास रोगता वरवीं आमच्या काळजांनी आमच्या जिवितांत तो येतलो. उतरा वरवीं आनी संस्कारा वरवीं तो दिसपटी आमचे सगळे येवंक ओतरेकता रावता आनी आमकां संदी दिता. ताचे ओतरेक आमी मानून घेता आनी आमी व्हडी कुशीन उर्बेन मंदिरांत येता. जेजूशी येता. मंदिरांत हाडून आमकां पवित्र स्नान दिलें आनी ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी आमचे सगळे त्रियेक देवान बिराट केलां. जेन्ना पवित्र स्नान दिता तेन्ना यादनीक म्हणटा, हांव तुका पवित्र स्नान दिता नांव काडून बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन. आमी देवाचें मंदीर, देव आमचें सगळें बिराट करता. आंकवार मारिनूय आपलें समर्पण बापाक केलें आनी देवाची येवजण आपल्या जिवितांत मानून घेतली. देवाची कुशेक येवजणेक सदांच ती आयती जाली आनी देवाची खुशी आनी येवजण थारणाची फुडें व्हरपाक सगलो सहकार दिलो आनी ती सहभागिली जाली. आमी सदांच देवाची येवजणेक, देवाची खुशेक आनी देवाचे मांडावळीक उक्ती जावंक. आमकां थोडे फावटी देवाची खुशी येवजण अवघड जाता. आमची खुशी संवसार दाखयता ती सुचना आमी घडी उदीक तिका ओडटा भुलता. पूण देवाची येवजण श्रेश्ठ थारणाची, बरेपणाची आनी सदांच आमकां बरें करतली जाल्यार देवाची येवजणेक खुशेक सदांच मारे भाशेन तकली बागावंक, ती मानून घेवंक आनी तशें खुशे परमणे जावं दी म्हजें सगळें म्हणूंक आमकां सदांच जागृताय ती कर म्हूण मागुया. बेटोनींग आमी गायन गावया. आसा जेजू, आसा जेजू. C4 पान 19.
C4, page 29. आमची माता गुंगारू निर्मळ काळाचा तुका होबो देवानी पुनच्या मोगे सोदान करू शांती करू Asa Jesu, Tu és milagre gostoso. Asa Jesu, Tu és milagre gostoso. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सरपोत भितर देव बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या इश्ट पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीक थावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं. आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदविदारा आनी सासणेच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूतान सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Alvarazzo sorvespor tu, s'organizza volea tuja oi doma, sorgi tu casoi soi, 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 sorvespor acenavi, et ataca soi, soi, tu sorgi tu casoi soi, 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 soi. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून संसूंक वेचच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपुरगूट तुया. Sumia Jesu ami wondo kata ani etazi levi eta kite bagi tu voi babaresu ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवीतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तेका आनी तुज्या इश्टांक गती मेलेल्या समेस्ताक तुजे परजळीत मुकामळ पळय फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळ तुका मानवतात त्या सगळ्यांक भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वाटो दी. त्यांच्या सांगता तुजी महिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. जेजून आमकां सोबीत मागणें शिकयला, तातूंतय देवाचें राज, देवाची खुशी आमी जिवितांत मानून घेवचें आनी ताच्या राजाक सोबता तसलें जिवीत आमकां आपोवणी दिलां तें विस्वासीपणी जिवंक मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणेन पोंग दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान वत्रेकता.
तर आमकां तुजे उदकाक दिन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थ्याची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ, जो जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनंक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती. संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. बापाची खुशी सदांच मानून घेतलो. बापाची खुशयान येवजर परमेन जियेतलो. जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी येता आनी ताची खुशी परमणें जिवंक मागता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका फोबना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका वळखी मेळटली. कोमयोच्या वेळार आमी गायन गावुया. भावार्थाचे दोडे D5 40 आनी 9, D5 पेज 49. भावार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू. प्रार्थूया.
कोवळ्या बापा, भाग्यवंत अंकवार मारीक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सुर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बोरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या रुणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हंसर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाचे गायन गावया. खुशाल काळजां F12 पान 2 आनी 1 F12 पेज 91.